आयुष हॉस्पिटलाचे काम 100% पुराय झाला। 320 कोटीच्या आयुष हॉस्पिटलाच्या प्रकल्पाचे उक्तावण येता त्या 11 डिसेंबराक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी व्हर्च्युअली जातले। गोंयभरच्यान आनी गोंया भायल्या सगळ्या लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो पुरायपणान लाव जातलो। तशेंच चड प्रमाणात स्टाफाची गरज आशिल्ल्यान पेडणेकारांनी थंयच्या विविध पोस्टां खातीर अर्ज करचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पेडणेकारांक मारला। पळयात। थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर आयुष हॉस्पिटलाची डीन डॉक्टर सुजाता आणि हेर कर्मचाऱ्यांक सांगातान घेवन मुख्यमंत्र्यान काल हॉस्पिटलाचे उक्तावण केले। त्या वेळार तो उलयतालो। जीएमसीत जे पद्दतीन पेशंटांक ट्रीटमेंट मेळटा तेच पद्दतीन आयुष हॉस्पिटलात मेळटलें अशें दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। आयकात। आणि ज्या पद्धतीन आम्ही जीएमसीन गेल्या उपरांत आमकां जशी ट्रीटमेंट मेळटा त्याच पद्धतीची ट्रीटमेंट हांगासर मेळटली। सर मोपा एअरपोर्टाचेर अवेलेबल असल्याने फाटी नॅशनल 100% कंप्लीट। सर मोपा एअरपोर्टाचे नाव फायनल जाल्लें आयुष हॉस्पिटला खातीर ना आयुष हॉस्पिटलाचेर उलोवया। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आयुष हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम येता त्या 11 तारखेक फॉर्मली इनॉग्रेशन लोकार्पण जे आसा हे व्हर्च्युअली वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या व्यासपीठा वयल्यान 11 तारखेची सांजे करतले। ताजें इन्स्पेक्शन कशें चल्लां हें पळोवपा खातीर आज हांगासर आयिल्लो। पळयल्या उपरांत येदो व्हडलो म्हणजे 320 क्रोड्सचो प्रोजेक्ट 320 कोटीचो 50 एकराचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो येता त्या 11 तारखेक लोकार्पण गोंयच्या जनते खातीर एवेलेबल जातलो। हे हातूंतल्यान UG म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट फॉर द आयुर्वेदीक म्हणजे बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन एंड सर्जरी त्याच बरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएट हे दोनूय कोर्सीस अंदूच्या वर्सांतल्यान हांगासर सुरवात जाता। लोकांक ऑलरेडी म्हणजे OPDची फ्री ऑफ कॉस्ट OPD ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा। IPDची सुरवात जाल्ली आसा। म्हाका दिसता ह्या हॉस्पिटलाच्या निमित्तान आमकां सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक त्याच बरोबर सायडीक महाराष्ट्र राज्यांतल्या लोकांकूय बी ह्या हॉस्पिटलाचो खूब व्हडल्या प्रमाणात फायदो जो आसा ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाच्याच बरोबर फॉर कॅज्युअलिटी हांगासर एवेलेबल आसतले। ट्रॉमा म्हणजे इनिशियली एक्सिडंट किंवा इनिशियली बाकीचे सगळे ट्रीट करपा खातीर कॅज्युअलिटी आसतली, सगळी इन्वेस्टिगेशनूय जातली। मोठ्या प्रमाणात इनिशियल स्टेजीची ट्रिटमेंट सगळी हांगासर दिली वतली। त्या खातीर निश्चित रित्या म्हणजे इन लॉंग रन खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो एक्सिडेंटल जाता ते केसीस आसात ताजो फायदो पुराय ह्या भागांतल्या सगळ्या लोकांक हो मोठ्या प्रमाणात रिलीफ जो आसा त्या हॉस्पिटलाच्या निमित्तान मेळटा। ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसा टायम टू टायम तेका जेन्ना एडवर्टायजमेंट आमी करता तेन्नाय पेडणेकारांनी एप्लाय करचें। आतां हांगासर सेक्युरिटी हावजकीपींग मागीर क्लॅरिकल स्टाफ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे त्यांनी घेवपाक सुरवात केल्या। ऑलरेडी जो घेतला तो ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान तुमचेच पेडणेकार आसता ताका हांगा शिफ्ट केल्या। आतां नवीन एडवर्टायजमेंट जे येतले क्लार्का खातीर येतले प्युना खातीर येतले तेंच्यांनी एप्लाय करचें। इवन दो म्हाजें तर म्हणणें आहा तांकां इन फ्युचर पंचकर्मा थेरपिस्ट जाय, योगा थेरपिस्ट जाय, हे सगळे आमी शॉर्ट टर्म कोर्सीस ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्या। तुमच्या पेडण्यानूय बी शॉर्ट टर्म कोर्सीस घेवपाक आमी सुरवात करतले। सगळ्यांनी आतां पासून कोर्सीस जॉईन केल्यार 6 म्हयन्यांनी कोर्सीस कंप्लीट जातले। परत एक सांगता कोण जे भायर आसा तेचे लिस्ट आमदारा कडेन दिवचें हांव पळयतां आनी ते कोणूच भायर उरचे मोठ्या प्रमाणात लागतलो। दिस इज अ 240 बेडेड हॉस्पिटल। ते हांगासर जशी जशी स्ट्रेंथ वाडटा जशे जशे लोक येवपाक लागतले तशी हांगासरली स्ट्रेंथ जी आहा पळय न्हू ही डे बाय डे आनीकूय वाडटली। हांगा इट इज नॉट ओन्ली द हॉस्पिटल, हे हॉस्पिटल आसा, ही कॉलेज ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलची कॉलेज आसा। हांगासर तेंचे रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्सूय ह्याच कॅम्पसान आसा। त्या खातीर पुराय जेन्ना हॉस्पिटल फूल फ्लेज चलतलें आनी कॉलेज फूल फ्लेज सुरू जातली तेन्ना पुराय परिसरात जो स्टाफ जाय त्या लोकल स्टाफाकूच एंगेज केले। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकर।